उपोट पेसावा फावो जावंक हो व्हिडिओ तुम्ही लाईक करचो, शेअर करचो आणि हो चॅनल सबस्क्राईब करचो। स्तोत्र 11 प्रामाणिक मनशाचो विश्वास। सर्वेस्पराच्या गोपांत म्हाका आसरो मेळ्ळा। कोण आतां म्हाका म्हणत, सोमण्या वरी तुज्या आपल्या दोंगरार उडून वच। प्रामाणिक काळजाच्या मनशाचेर काळोखान गुरी घालच्या निमतान हे पळे नोश्टे मनीस दोनू तान करता। बाण सोडून तयार जातात, बुनयाद तर गळगळावन उडयली। प्रामाणिक मनीस कितें करूंक शकता? सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा। सर्वेस्पर सरकार शिवासणार बसला। ताचे दोळे प्रितमेचेर आसात। ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा। बऱ्या तशे नोश्ट्या मनशांक सर्वेस्पर कोसाक लायता। जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटालो दिसता। नोश्ट्यांच्या माथ्यार उज्याचे कळशे आनी गंडकाचो पावस तो रोखयता। तांकां गिरासावंक खोर खोर वारो सुट्टा। सर्वेस्पर प्रामाणिकपण ताका मानता। प्रामाणिक मनशांक ताचे मुखामळ बघूंक मेळटले। तुमचेर आणि तुमच्या घराब्याचेर देव आशीर्वाद